सुरवातेक सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकबूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, संतोषाच्या उमाळ्यांनी आनी उपकारी मनान पडोवन आमी आयज आमच्या कातोलीक धर्मान चड भोक्ती आसलोल्या बागियोन फ्रांसीस शावेराची परब व्हडा दबाज्यान समोरपता. बागियोन फ्रांसीस शावेरान व्हडे हुशारकायेन शिव वर्तमान पयसुल्ल्या देसांनी पोरगोटले. ह्या वरवीं तो शिव वर्तमानाचो नीज पोरगोटणार जालो. वेगवेगळ्या संस्कृतायेच्या तशेंच वेगवेगळ्या तरेच्या लोकांक क्रिस्ताचो मोग वांटपाची उर्बा आनी योत आमकां शिव वर्तमानाचे पोरगोटणेन प्रेरणा. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना बागियोन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत शिव वर्तमान उर्बेन पोरगोटूंक स्फूर्ती फावो जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आनी जायते फावट आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताचे देखीन शुभ वर्तमानाचे पोरगोटणार जावंक आमी चुकल्या हें ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागूंक तयार जावया. सगळीं बराबर. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Soumia deva cișini, tu संसाराचे पाव तारताय, आमची कामरूप तू बाबाच्या उजव्यात पोहोचलाय, आमचे मागणे ऐकून घे, कित्याक मोवी आम्या सांगाती, देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू प्रार्थुया. आमचे इंतेसांव बायगोन फ्रांसीस शावेराचे विनोतीन देवा मुखार दवरुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बायगोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशां देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमचीं काळजां लासूं आनी ताचेर बावाड दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायस प्रवादीच्या पुस्तकावेलें वाचप. कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येता तांची. बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवून परगोडटा. अशें तो सियोनाक सांगता, तुजो देव राजवट चलयता. चीत दिवन आयक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात. ते सगळे एकाच साड्यान आदतात. कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. गोठान जाल्या जेरुजाल्याच्या घरान निवासणो कुशालकायेचे उद्गार सोडात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोजेक बुजयता, जेरुजाल्याची सोडवण करता. सर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वीच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचे उतर हे देवाचे वळकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सगळ्या संवसाराक मोचा शुभवर्तमान परगट करा. सगळ्या संवसाराक मोचा शुभवर्तमान परगट करा. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक पृथ्वी वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब. सगळ्या संवसाराक मोचा शुभवर्तमान परगट करा. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात. वयर काळात नांव देवाचें, परगोतात तारोन तांचें. जबाब. सगळ्या संवसाराक मोचा शुभवर्तमान परगट करा.
ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रामध्ये गाजोयात सगळ्या पोरजांक कळोयात ताची खोतीक विस्मिता जबाब Soglia sonzara polsa, Shubordoman porgot kora. पोरजा पोरजांनो आयकात देवाक नमस्कार करात परमेश्वराची मोहिमा आनी बोर ओळखून घेयात जबाब Soglia sonzara polsa, Shubordoman porgot kora. परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात ताणें थीर केला संवसार नितीची ताची राजवट जबाब Soglia sonzara polsa, Shubordoman porgot kora. बागीवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप बावा भयणीनो शुभ वर्तमान पोरगोतचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय तो एक म्हाका कायदो तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा म्हजे कुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकोट पोरगोडटां तातूंच म्हजी मजुरी आसा सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तां बरोबर हांवूय अशोक जालो थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां देवाचें उतर हें देवाचे ओळखकार शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया गोरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगोटात जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सडवून जोडटलो पूण जो सत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो सत मानतोल्यां बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो
म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, 8व्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी तुंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वाबुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, व्हडा संतोशान आमी बायगून फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक परबेक ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या. आनी आयच्या हे सुमरमणेचो विसय शुभ वर्तमानाचे परगटणार आमी. वी आर द मॅसेंजर्स ऑफ द गुड न्यूज. बायगून फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी सगळ्यांक खबर आसा, पूण थोडक्यान ताचो आटाप करता. बायगून फ्रांसीस शावेराचो जल्म एप्रिलाचे 7 तारखेर 1506 वर्सा 1506 वर्साक जालो. आनीक ताचें शिकप पारिसाच्या विद्यापिठांत युनिवर्सिटीन जालें उसलें शिकप. आनी थंय तो बायगूंत इनास दे लॉयलाक भेटलो. बायगूंत इनासा उदेशी देवान परतून परतून ताच्या कानार आपलें उतर सादयलें. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 33. कित्याक उपकारांत आख्खो संवसार जोडीत आनी मनशान आपलो आत्मा इबाडीत जाल्यार. वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन इफ इट गेन्स द होल वर्ल्ड अँड लुजीस हीज सोल. आनी उतरां परतून परतून ताच्या कानार सादोन ताचें जिवीत नवसरलें. जो मनीस संवसारांत नांव जोडूंक सोदी, जो मनीस संवसारांत फांकी जावंक सोदी, ताणें हें सगळें सोडलें आनी जेजूक आनी ताच्या शुभ वर्तमानाक वेंग मारली. पाद्री जावंक ताका देवान आपोवणें दिलें, तें आपोवणें ताणें स्विकारलें. आनी 1534 वर्साक ताणें जेजुईतेचे संस्थेंत आपल्यो सासणीक आंगवण्यो केल्यो. 1537 वर्साक याज्ञिकी मांकणी घेतली. आनीक जी जेजुईत संस्था आसा तांचे बरोबर एक को फावंडर सहस्थापणार कसो तो जालो. 7 जाण याज्ञीक भाव एकठांय जावन जेजुईताची संस्था तांणी घडली. ताचो को फावंडर बायगून फ्रांसीस शावेर. आनीक त्या काळार वेगवेगळ्या स्वातांचेर जंय पुर्तुगेजांनी नव्यो स्वात्यो घेतलेल्यो भोव करून आजेंत, थंयसर धर्म प्रचार जावंक, धर्माची परगटणी जावंक, शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक पावंक तांकां याज्ञिकांची गरज आसली. आनी देखून तेन्नाच्या राजान जॉन III हाणें इग्नेशियस दे लॉयला हाचे लागीं मागलें उमेदीन भरलेले पाद्री. आनी देवाची येवजण पळय कोण दुसरो येवचो आसलो, निकोलस बोबदिला. ताचे स्वाते तो बरो ना जालो, बायगून फ्रांसीस शावेराक पाठयलो. देवाची येवजण्यो वेगळ्योच. आमचे सवें देव जेन्ना आमी ताका सहकार दिता, देव आपल्यो येवजण्यो पाळटा. आनीक शेकी 1542 वर्साक 6 मे 1542 वर्साक बायगून फ्रांसीस शावेर गोंयांत पावलो. चडांत चड ताचो वावर दक्षिण भारताक, तामिळनाडूक आनी मागीर श्रीलंकाकूय तो गेलो. मानार हांगासर आमी जाणा 1.5 वर्स सुमार ताणें काम केलें. आनीक माले आर्पेलागो हे ग्रूप ऑफ आयलंड्स जे जायते जुंय आसात थंयसरूय ताणें वचून धर्म प्रचार केलो. तो जापानाक गेलो आनी थंय
थंयसरूय बी परगोटणी करूंक जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटूंक देवान ताका पाठयलो आनी थंयसर ताका तितलो लोकांचो सहकार मेळूंक ना आनी ह्या पासत एक जो कन्वर्ट आसलो थंयसर आंजिरो म्हणून जो मालाक्का गेल्ले कडेन बायगोन फ्रांसीस शावेराक मेळ्ळलो ताचे वरवीं जापानाक आपूण पावतलो बरे भाशेन शुभ वर्तमान परगोडटलो अशें ताचें जालें पूण तितलो सहकार मेळना जायन आनी त्याच बरोबर हांगासर जो जेजुईट प्रोविन्स ऑफ ईस्ट इंडीज आसा ताचो वडील सुपिरियर कसो ताची नेमणूक जाली त्या पासत ताका परतून भारतांत येवचें पडलें आनी मागीर ताणें येवजिल्लें जापानाक तर वचोंक जाय चायना वाटेन वचपाक बरो सोयीक मेळटलो सोयीक काडूंक जाय आनी हें चिंतून हे येवजणेन मागीर चायनाची वाट ताणें धरली आनी आमी जाणाव चायना पावच्या आदींच सांचोन आयलँडांत त्या जुंयार ताका मरण आयलें डिसेंबराचे 3 तारखेर 1552 वर्साक म्हणटूच आमचो बायगोन फ्रांसीस शावेर शुभ वर्तमानाचे उमेदीन जेजूच्या मोगान पडोन सगळ्या स्वातांचेर जाता तितल्या लोकांक देवाची सुर्गीच्या राज्याची ओळख दिवन तांकां सोडवणीची दारां उक्तीं करपाचो उपाय जावंक वेगवेगळ्या स्वातांचेर तो पावलो आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्या उद्देशी देव बरो संदेश शुभ वर्तमान लोकांक दिता थंयसर आमी पळयता जे बॅटल फिल्डांत झुजा मळार मॅसेंजर्स आसात ते येतात संदेशकार येतात आनी संदेशकार येवन ते परगट करतात बरो संदेश शांतीचो सगळ्या मनशांक शांती आसतली म्हूण सांगतात संदेश सोडवणीचो न्हूच फकत जुदेवांक आनी इस्रायल पोरजेक पूण सगळ्या राष्ट्रांच्या लोकांक देव सोडयतलो ही बरी खबर येवन ते परगडटात दुसरे स्वातेर तातूंत ते परगटणीत आसा सर्वेस्पोर देव परतून जेरुजाल्याक येतलो जे स्वातेर देव ना थंयसर घट्टान आसा जे स्वातेर देवाचो विसर पडटा मनीस देवा कडसून पयस सत्ता थंयसर मनशाचो विकास जायना आनी ह्या पासत परतून जेरुजाल्याक देव येतलो आनी आदले भाशेन तांचें देव मंदीर बांदून येतलें तांचे शार परतून वयर सरतले आनी परतून ती देवाचे वाटेन चलतली हो भरवंसो दिता आनी देखून तिसरे स्वातेर सगळ्या जेरुजाल्याच्या लोकांक आनी त्या भायर सगळ्या राष्ट्रांच्या लोकांक ही संतोशाची खबर की सर्वेस्पोर देव सियोनांत परतून येता ही बरी खबर परगटूंक देवान इजायास प्रवाद्याक धाडलो दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां कोरिंतकारांक बरयलेले चिठीन बायगोन पावलोकूय बी जेजून पाठयलो वेगवेगळे स्वातांचेर शुभ वर्तमान परगटूंक आनी देखून आयच्या वाचपांत आमी आयकलां शुभ वर्तमान परगटप म्हणल्यार म्हाका एक कायदो म्हणटा तो कायदो कसलो मोगाचो कायदो तें तर हांव परगटिना जाल्यार तो म्हणटा म्हजेर शिराप एके भाशेन म्हणटूच हें शुभ वर्तमान परगटूंक बायगोन पावलो म्हणटा हांव सगळ्यांक सोगोट जालो अस्कोतां बराबर अस्कोत जालो आनी उपरांत मागीर म्हणटलो तो शेवटाक धांवची आसा ती वाट हांवें धांवन काडली म्हणटूच देवान दिल्लें कार्य शुभ वर्तमान परगडपाचें काम बायगोन पावलूय बी विस्वाशीपणान शार्ती पावयता तशेंच बायगोन फ्रांसीस शावेर ताची आत्मीकताय पयले स्वातेर तो देवाच्या जेजूच्या मोगान पेटलेलो मनीस ही हॅड दॅट मिशनरी झील एन्थुजिझम एंड पॅशन फॉर द लॉर्ड आनी हे उमेदीन बरोवन जाता तितल्या लोकांक क्रिस्ताची ओळख मेळची हें ताचें सपन जालें आनी हें सपन साकार करपाक वेगवेगळे स्वातांचेर जशें आमी आयकलां तो पावलो दुसरे स्वातेर आमी पळयता तो इनास दे लॉयला बराबर जेजुईत संस्थेचो वांगडी म्हणटूच ताची आत्मीकताय स्पिरिच्युएलिटी जेजुईट स्पिरिच्युएलिटी आनी जेजुईट स्पिरिच्युएलिटींत तांच्या आत्मीकतायेंत खास गूण आसात डिसर्नमेंट आसा विवेकपण आसा सगळ्या वस्तूंनी देवाची खुशी कितें हें ओळखूंक विवेकपण ते सोदतात दुसरे स्वातेर एन एटिट्यूड ऑफ इनडिफरन्स
देव दिता, देव येवजण एकट्यो करता, तें सगळें मानून घेवप, सगळें डिटॅचमेंट, देवान दिलें देवान व्हेलें असलो स्वभाव म्हणटू सगळ्या वस्तूंनी देवाची खुशी आपणावपाचें तांचें मन. तिसरे सुवातेर द प्रिंसिपल ऑफ माजीस फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. सगळें देवाची व्हरती मोहिमे खातीर कितें हांव करतां, कितें हांव उलयतां, कशें हांव जिवीत जियेतां, तें सगळें देवाची व्हरती मोहिमे खातीर. आनी चवथे सुवातेर कंटेम्पलेशन इन एक्शन. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत सगळ्या वस्तूंनी देवाचें आसणें पळोवप आनी देवाचें आसणें भोगप. ही आत्मीकतायेन बायगून फ्रांसीस शावेर जियेलो. आनी अशें जाल्यार बोंगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां हो विशय उस्कायता बायगून फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी बी उमेदीन भरलोले शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावं. म्हणटूच आमी कितें करचें? पयली सुवातेर देवाचो ताळो आयकुचो. गॉड्स वर्ड इज पावरफूल. हिब्रूज 4:12 आमकां सांगता, इट इज लायक अ डबल एज स्वॉर्ड. दोनूय वाटांनी पाजलेले तोरसादी सारकें. काळीज ओतमो पासून तपासपाची तांक आसा आनी हेच देवाचें उतर ताच्या कानार पोत्तून पोत्तून सादोन ताचें जिवीत बदल्लें. जी पवित्र पुस्तकां आमची बंद आसात आमच्या घरांत, बेश्टी फकत ओकेजनाक, बर्थडेक आनी दुसऱ्या सुवाळ्यांक आमी ती वापरतात, ती आमी दर दिसाक उगडून पवित्र पुस्तक वाचचें. शुभ वर्तमान जें जेजू आमकां दिता, गूड न्यूज सोडवणेचो, ताची आमी ओळख घेवची. दुसरे सुवातेर जेजूच्या अणभवान, ताच्या एक्सपिरियन्सान आमी वाडचें. जितलो आमचो अणभव जेजूचो तितले आमची गवायकी पावरफूल जातली, तितले आमचें जेजूक विटनस दिवप, ताच्या नांवान परगटप, ताचें शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक दिवप वील कम वीथ कन्विक्शन. खात्रेन आमी दुसऱ्यांक जेजूची खबर सांगूंक पावतले. म्हणटूच जेजूचो अणभव, एक्सपिरियन्स आमकां आसचो. टीव्हीचेर एक एड येता, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, गडी डिटर्जंट टिक्या, असो एक एड येता टीव्हीचेर. म्हणटूच कितें सांगता, पयले एक्सपिरियन्स कर आनी मागीर तो एक्सपिरियन्स तुजो बरो जालो जाल्यार दुसऱ्यांक सांगूंक सोंपें जातलें. आमकां तर कोणूय डॉक्टर बरो लागलो, ताचें वखदां बऱ्याक पडटात, आमी रोखडेंच वचून दुसऱ्यांक सांगता, त्या डॉक्टराशी वच, ताचें वखदां एकदम बऱ्याक पडटा. तेच भाशेन आमकां तर जेजूचो डायरेक्ट एक्सपिरियन्स आसा, दुसऱ्यांक सांगूंक ताची खबर आमकां सोंपें जातलें. तिसरे सुवातेर जेजूचो संदेश आनी शुभ वर्तमान आमी उतरांनी आनी आमचे जिविताचे चालींत जावचें. वेगवेगळे सुवातांचेर बायगून फ्रांसीस शावेरान उतरांनी भावार्थ परगट केलो, शुभ वर्तमान परगटलें आनी तशेंच जिविताचे देखीन जूंय जूंय तो वेता थंयसर ताची पवित्रताय लोकांन पळयली. जावं भुरगीं जावं वाडलेलीं, आमी आयकलां, आमी वाचून जाणां, कापीण घेवन भुरग्यांक एकठांय करून सादी मागणी आमच्या बापा सोत मानता असली तांकां शिकोवन, त्याच बरोबर लोकांक दोतोन देवाची ओळख मेळचे खातीर ती कोंकणी भाशेन आनी तामिळनाडू गेलो तेन्ना तामील भाशेन ती लोकांक दिवंक ताणें प्रयत्न केले. म्हणटूच बायगून फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें जिवीत शुभ वर्तमान परगटतलें जावं. पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या दाखल्यांत इवेंजलिक गावदियम नंबर 273 आमकां म्हणटा, आय एम अ मिशन ऑन दीस अर्थ. हांवूच एक मिसांव. म्हणटूच जे भाशेन म्हजी वागणूक आसा, म्हजो स्वभाव आसा दुसऱ्या भाव भयणां सोबें, तेंच म्हजें एक मिसांव. भोव करून ओ क्रिस्ती भाव भयणां मदें आमी जियेता तेन्ना आमच्या वावराच्या जाग्यार, आमचे पवित्र सोबेन, आमच्या शेजाऱ्याक आमी जूंय जूंय वेता थंयसर दुसऱ्या धर्माचो आमकां लोक मेळटा तेन्ना जशें क्रिस्तांव जिवीत आमी जियेता, जसो भावार्थ आमी जियेता, त्या भावार्थाची दाखोवण तेंच जावन आसा आमचें शुभ वर्तमान. आमचो बरो स्वभाव, पवित्र जिवीत हेंच जावन आसा आमचें इवेंजलायजेशन, शुभ वर्तमान. म्हणटूच असल्या मोगाच्या जिविता उदेशी, बऱ्या पवित्र बायगोन जिविता उदेशी शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां बायगोन फ्रांसीस शावेर सुरती आनी आदार जावं.
सगळीं उबी रावया. जो बाबार्थ फ्रांसीस शावेर जियेलो आनी दुसऱ्यांक परगटलो तोच बाबार्थ व्हडल्यान आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदविदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी संभोवलो, आंकवार मरी तावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सा जुळलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयच्यान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी मागणी बाबार्थान आनी बायगून फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी बागीवोन फ्रांसीस शावेराच्या देखीन उर्बेन आनी दिरान सगळ्या राष्ट्रांक शुभ वर्तमान परगट करूंक बापाचें बोळ तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. संवसारांतल्या मिशनरी कास्तोरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी विसावांचो वावर करतल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बोळान आनी बाबार्थाच्या मागण्यांनी मिसांव फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. बाबार्था खातीर कोस सोंसतल्यांनी बागीवोन फ्रांसीस शावेराची देख तांकां बुजवण दिवंक आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताक सदांकाल ती विस्वाशी आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आयची संबरवणी आमचो बाबार्थ कोलावून आनी आमच्या बागीवणपणाक आदाराची जावूंक आनी ह्या वरवीं दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी शुभ वर्तमानाक गोवाय जावूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमी वेगवेगळ्यो गरजो आनी मागणी घेवन आयल्यांत. ह्या वेळार मनांत हाडून बाबार्थान देवा मुखार दवरुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, ल्हानविकायेन आनी भावार्थान मागतल्यांक केदनाच तूं परो घालिनाय. जी मागणी आमची उचारल्यांत, जी मागणी आमच्या काळजांत आनी मनांत आसात आनी आमी मागूंक नकळो ते पासून तुजे कुशे प्रमाणे आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या गावात सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा सर्व मनशांच्या तारोका आम्हा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बायगोन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समरमूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Somia Jezu Tvoje moronami somoronda, Tvoje monor živonami porgota, Tvoja ernia amiotreta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो
आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमियाव आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्ल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धनदुता आनी सर्व कले तुका मानवल्यान, विशेष करून भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्यार सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू तान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन उच्चारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक पळोवन मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें वचना भितर येवचें म्हाका ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कोमुन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमुन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church
may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Salves por
जेजू आमच्या काळजांत आयला. आपले कुरपेन तो आमकां भरता. ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बायगोन फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलां तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. मोगाळ भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां बागयोंत फ्रांसीस शावेराची खुशाल बरीत आनी कुरपे बरीत दोबाचीक परब आमी आवडेतां. हॅपी फिस्ट. आयज पोरबे दिसा मिसाची भेट समोरुमलोल्या याज्ञीक भावा फादर सातोरीन कुलासो ताका आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. आयज बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसांचो वेळ ह्या फुडें हे भाशेन 7:15, 8:30, दोबाचीक मीस 10:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन, दोनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15 वाजता. आयज सकाळीं आदेसाक आमचो व्हीलचेअर कावंटर बंद आसतलो, पूण सांजे आदेसाक 2 ते 6 पर्यंत तो उक्तो आसतलो. आयज फेस्ताच्या निमतान बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव सकाळीं 5 वरांचेर तावन सुरू जाला ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. फाल्यां तावन आमची मिसां ह्या दिसांनी जातात तशींच चालू आसतलीं आनी ही मिसां आमच्या डायोसिजेंतलीं दर एक फिरगोज समोरुमतली. आयज कुमसारां तशेंच कावन्सिलींग आसचें ना. फाल्यां तावन तें परतून सुरू जातलें. फाल्यां 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें आनी त्या मिसाचेर आमचो अपोस्तलीक नुन्सियो यजमानपण चलयतलो. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात आनी दोर उद्गारा उपरांत आमेन म्हणून व्हडल्यान जबाब जावचो. सर्व बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत भरूं. आमेन. सर्व आकांतांतली तो तुमकां वाटाव आनी तुमचें काळीज आपल्या मोगान तीर करूं. आमेन. बावार्थान, बोरबाशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या कुरण्यांनी फळादीक करून सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शुभ वर्तमान परगोटपी जावं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. बागयोंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगळीं बरोबर. बागयोंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगतां बसोत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकणटा आमेन. Faल्यान बागेवन फ्रांसीस शावेराचो रेलिकेचो उमाव